देखून देवाचे उतार आज तुका आनी म्हाका आमकां सांगता कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत आणि आवाज 1 वळो 19 तावन 21 पर्यंत 1 Corinthians chapter 1 and verse 19 to 21 हांव कित्याक तुमकां देवाचें उतर खाण दितांगी म्हळ्यार ऐका पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन या आसा पवित्र पुस्तकांत पवित्र बायबलांत अशें बरोवन आसा जाणाऱ्यांची जणवाय जाणाऱ्यांची जणवाय हांव नाश करतलो हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंताची आणि बुद्धवंतकाय बुद्धवंत म्हणटल्या मनशांची ती बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो हांव व्यर्थ करतलो म्हणटा सरस्पर देव परत वास पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तेच तुमकां हांवें काण्ण दिवचें तुमकां समजोवचें तुमकां तें सत म्हणून कळोवचें कितें बरोवन आसा जाणाऱ्यांची जणवाय जाणाऱ्यांची जना म्हणून व्हडलो जन जाता न्ही जाणाऱ्यांची जणवाय हांव नाश करतलो हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंताची आनी बुद्धवंतकाय बुद्धवंत म्हणटल्या मनशांची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो हांव व्यर्थ करतलो मुखार बुद्धवंत आतां खंय आसात बुद्धवंत म्हणटले खंय आसात शास्त्री खंय पावल्यात शास्त्री मेस्त्री शिक्षक म्हणले लेक्चरर म्हणले प्रोफेसर म्हणले खंय पावल्यात वाद विवाद करतले विवाद करतले तर्क करतले या आमच्या काळाचे हे आमच्या विद्वांस काळाचे मॉडर्न काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात? पंडित या PhD केले डॉक्टर म्हणजे खंय गेल्यात या संसाराची जणवाय या संसाराची जणवाय देवान पिशेपण म्हण करून सोडल्याने या संसाराची जणवाय देवान पिशेपण म्हण करून सोडल्याने देवान पिशे पवन म्हणून कण सोडल्याने देखून ह्या संसाराची जणवाय आपण कितलो लोक कितलो लाख करता न्ही एक दीस तुमकां कळटलें ह्या संसाराची जणवाय पिशे देखून आज जीव दाखलो जावन ही आमचे बहीण मारी हांगा आसा 12th जावन ताणेंच ताका जेजूक समर्पित केलां सोम्याच्या सेवेक ताणें समर्पित केलां बॉम्बे ताची 12th जाली आनी ताका मुखार शिकोवंक नाका बदलाक ताका जेजूची सेवा करूंक जाय देखून ते आमच्या मिडिया डिपार्टमेंटान तें भरती जालां आनी आयिल्ल्या आदली ती वस्तेरीतीर केल्ल्या दुसऱ्या दिसा तावन ते ताजें काम हांगा करनासा आनी परत ताच्या कुटुंबाचें सांगलें की 12वी जावन घरा बसलाय तुका मुखार शिकल्यार कितें करस्पॉन्डन्स केल्यार कितें तरी म्हजें अशें आयलें तें म्हणून फादर करस्पॉन्डन्स करीचे गी हांवें सांगलें करस्पॉन्डन्स करून ती जानवाय खंयच्या उपकारता तुवें करस्पॉन्डन्स कर न्ही मागीर हांवें सांगलें म्हजें पळय हांवें कितल्यो 3 डिग्री जाल्यात म्हज्यो ग्रॅज्युएशन जाल्यात 5 डिप्लोमा जाल्यात खंयच्या गरजेची शराणाचें BCom जालां प्रोफेशनल MBA जालां ताजे उपरांत सिम्बायसिसांत ताणें आनी कोर्स आनी 3 वर्सां तें आर्टिकलशीप केलां CAचें प्लस ट्रिनिटी कॉलेजच्या 8th grade म्युजीक केलां पूण आज तें करता काम कोणाचें हांव कित्याक तुमकां अशें दाखले दिता तुम्ही शिकतात तुमच्या पोटा खातीर न्ही सोम्याच्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर संवसारी जानवाय जोडूंक तुम्ही कशी व्हरतात कित्याक तुज्या जानवायन तुवें आपणायचे संवसाराची वडवी काय ग्रेस काय आनी मजा त्या खातीर देखून देवाचें उतर सांगता संवसाराची जानवाय देवान पिशे पवन म्हणून केला हांवें न्ही वाचती निमाणी वळ या संसाराची जणवाय या संवसाराची जानवाय देवान पिशेपण म्हण करून सोडल्याने देवान पिशे पवन म्हणून कण सोडला न्ही गी ना शिकल कितें करतात जिवे दाखले म्हजे कडेन आसात शिकल देवातावन पयस सरल्यात आवय बापायतावन पयस सरल्यात संवसाराक म्हळ्यार नितीतावन आनी प्रामाणीकपणातावन पयस सरल्यात पोरूस आमी गोंयांत येता हांगा मागण्या घेतल्या एका भावान म्हाका फोन केलो फादर आमच्या कुटुंबांतलें चेडूं बरें शिकलां बेंगलोर कामाक गेलां ते एका मुस्लिमाच्या मोगार पडून आज म्हणटा म्हाका तोच जाय तुमी कोणी नाका म्हाका आवय नाका बापय नाका आनी तुमी म्हाका ताजे कडेन काजार जावंक सोडिना जाल्यार हांव जीवघात करता आमी कितें करचें पाद ताजी खुशी करूंक सोडा नाजाल्यार तुमी पोंडान पडटात म्हळ्यार ताका उज्यान पडल्या उपरांत ताका कळटलें देखून आज भाव भयणीनो कोरिंथकारां पयलें पत्र अवस्व 3 वळ 19 जावन 21 पर्यंत ऐका 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 21 ऐका कित्याक या संसाराची जणवाय या संवसाराची जणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणच सई पळय न्ही भाव भयण हांव सांगना देवच म्हणटा देवाचें उतर सांगता या संवसाराची जणवाय देवा हुजीर देवा मुखार एक पिशेपणूच सई पवित्र पुस्तक असं म्हणटा कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा बुद्धवंतांक आपल्या सशिंत्रांनी तो सांबाळून घालता आज बुद्धवंत म्हणटाले खंय पावल्यात बुद्धवंतांक तो आपल्या शिंत्र्यांनी सांबाळून घालता आणि त्यांचं पुस्तक परत्यान म्हणटा बुद्धवंताची चिंतना बुद्धवंत मनशांची चिंतना कितली पोकळ टोळ्ळू पुल्लू पुस्को म्हण सोमी बरो जाना हांव न्ही जेजू जाना देखून तुम्ही ऐकला न्ही कोंकणी सांगते बुद्धवंतांक 3 कडे म्हणून बुद्धवंतांक 3 कडे म्हणल्यार अर्थ कितें देखून देवाचें उतर सांगता
आपल्या सुशिंत्र्याने सरस्वती देव तांकां शिरकोन घालता आणि त्यांचं पुस्तक परत्यान म्हणता पुस्तक वत्सपोयत पुस्तक बायबल परत्यान सांगता बुधवंताची चिंतना बुधवन मनशांची चिंतना कितली पोकळ म्हण पोकळ म्हणून सोमी बरो जाना पळ्या निंग भाव संवसारी दृश्टीन बुधवन काय नाका देखून लुकाच्या वांजेलांत आणि अवस्वर्धा आणि ओळ 21 आणि 22 जेजू म्हणटा लुकास वांजेला अवस्वर्धा आणि ओळ 21 आणि 22 लुक चॅप्टर 10 वर्स 21 and 22 पवित्रात्म्यान भरोन तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यात संतोषान भरून म्हणालो पवित्रात्म्यान भरोन तो म्हणालो बापा सर्ग संसाराच्या बापा धन्या सर्ग आणि संसाराच्या धन्या जाणते आणि बुधवंतात आता एका मुजे उतार नी जेजूचे उतार बापाकर गांधिता जेजू आणि म्हणटा बापा सर्ग आणि या संसाराच्या धन्या जाणते आणि बुधवंतात जाणत्या तावन बुधवन मनशां तावन लिपोण दवरल्यो यो संगती दवरलेल्यो संगती सातां गोटू मिस्तेर लानाक तुवें उगडा पे केल्ल्या खातीर नेंट्यांक खालत्यांक गरीबांक दुबळ्यांक अशिकप्यांक तुवें कळीत केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता हांव बापा तुका अर्घां दिता देखून हांवें तें कांतार केला बापान कळीत केला ताच्या नेंट्या बाळांक बापान कळीत केला ताच्या नेंट्या बाळांक बापा अर्घां तुका तुवें कळीत केल्ल्याक बापा अर्घां तुका तुवें कळीत केल्ल्याक तुवें सतशी कैले म्हाका जिवीत दिले वेंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा तुवें सतशी कैले म्हाका जिवीत दिले वेंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा जाणट्यांत हांव तुवें सतली पयलाय बुधवंतांक तुवें लजे घालाय जाणट्यांत हांव तुवें सतली पयलाय बुधवंतांक तुवें लजे घालाय कळीत केलाय आमकां दाखोवन दिलाय कळीत केलाय आमकां कोण दिलाय हनपा वयलाय तुज्या पांयां तळा हनपा वयलाय तुज्या पांयां तळा बापान कळीत केला ताच्या नेंट्या बाळा बापा अर्घां तुका तुवें कळीत केल्ल्या तुवें सतशी कैले म्हाका जिवीत दिले वेंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा कितें मासलें हांव तुका अर्घां दिता बापा कित्याक बुधवंतांत हांव जाणट्यांत हांव लिपोवन दवरलेल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडा पे केल्ल्या खातीर ल्हानांक कोण बापा मुखार सरस्वती देवा मुखार ल्हान जातात खालतीन जातात नेणटीन जातात सादीन जातात बोळीन जातात तांकां हांव तुका अर्घां दिता देव सगळें उगडापें करता आज भाव भयण म्हजे सांगाता आसा ते भाव तांकांच तांणी कालतें केलां देखून ते नेणटे जाल्यार देखून अशिकपी म्हणून संवसार रितीन तुमी चिंतूंक पुरो पूण देवा मुखार तांकांच तांणी समर्पीत केलां देखून आज तांकां देवान विसरून काडला आनी वर्त्या जानवान तांकां भरला कितलो शिकला 9th फेल खंय काल दिव्या कडेन विचारलें पापा कितलो शिकला दिव्या म्हणून 9th फेल म्हणून आतां आमच्या आजे कडेन विचारया अनिशा कडेन डॅडी कितलो शिकला 8th फेल भाव विक्रम कितलो शिकलाय ITC खंय इंडियन टेंडर कोकोनट माडार सोडून बोंडे काडटलो ITC इंडियन टेंडर कोकोनट पूण आज तुमचे गट जाल्ले कोकोनट तो फोडूंक शकता सकाळी ऐकूना ताका आमचे हांगा गट जाल्ले व्हडल्या गोंटू नारला पळय गोंटू नारल ते सयत पडोवंक शकता जिवे धाकले देखून जेजू म्हणटा हांव तुका अर्घां दिता जाणट्यांत हांव बुधवंतांत हांव तुवें लिपोवन दवरले ल्हानांक तुवें उगडो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता वय बापा तशें बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें पळया न्ही हें म्हजें येवजन न्ही भाव म्हणून ताचें येवजन देखून 25 वर्सां पयलें जें कितें संवसारचें शिकप आसलें म्हज्यो 3 डिग्र्यो आनी 5 डिप्लोमा हांवें सगळें ताका संबंद जाल्ले सर्टिफिकेट आनी कितें आसलें पुराय बरें कनेक कितें म्हणटा तें पोटली बांदून उलपोवन उडयल्लें हांवें 25 वर्सां पयलीं हांवें विचारलें कसो म्हाका या तुज्या पवित्र पुस्तकाची जानवाय दी सोम्या तितलेंच पुरो म्हाका दुसरें खंयचेंय नाका आनी जें कितें हांवें मागलें तेंच म्हाका ताणें दिलां त्या जानवायनच आज हें मिसांव चलता पवित्र पुस्तकाची जानवाय न्ही संवसाराची जानवाय आनी मुखली वळ कितें म्हणटा सगळें म्हज्या बापान आयका आतां सगळें म्हज्या बापान म्हजे आदीन केला देखून हांवें मिसाच्या चेरवेर सांगलें बापा विशयान कोण जाणा हांगा आयका सगळें म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केलां पूत कोण म्हूण बापा शिवाय पूत कोण म्हणून बापा शिवाय एर कोणूच नेना कोणूच नेना बाप कोण म्हूण आनी बाप कोण म्हणून पुता शिवाय पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयान कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करूंक खुशी व्हरता कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय ताचे शिवाय कोण
म्हणून सुनेना आज कित्याक म्हाका ही बापा पुता पवित्र आत्म्याची जणवाय कोणे म्हाका दिल्या म्हज्या जेजून म्हाका दिल्या देखून हांवें ते कंतार केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो पोस केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो पोस केला बापाच्या मोगासो पुताच्या रुपासो आत्म्याच्या सक्तेसो म्हाका केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला देखून आज देवाचे उतर ह्या प्रमाणे आयकल्यार मात्र भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां थारान आसा मात्र न्ही सोम्याचें येणें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें साध्य जाता हांव आनी तूं आमी जाता मंदीर देवाच्या हांगासर संवसारांत आनी संवसार सांडलेल्या उपरांत देव आनी जेजू हंसर पवित्र बापूत आनी पवित्र आत्मो जातलो तुजें म्हजें आमचें मंदीर त्या सर्गीच्या राजांत देखून आज सत तुका उगडापेन जालां तर आतां तूं स्विकार कर तुका सुटका आसा स्विकार करिनाय तुका क्यास्त राखून आसा देखून निर्णय तुजो कितें खुशी व्हरताय तें करूंक देवान तुका स्वतंत्र केला देखून पूण आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत सत जाणां जाल्या उपरांत स्वतावरी सुटका जोडचे खातीर कितें देवाक मानवता तेंच करूंक देवाचो आदार आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी